आहा हंग घमघमाचे कुक्काचे करंदय रेडी जाला कसं हब्बा हेची कुक्काचे एळची करी कुक्काचे तुम्ही वरायटीज कोर नासतले जाल्यार कुक्काचे एळची करी केन्नाय ट्राय केल्या हांवें ट्राय कोन्न पळयाची शेड्रसा कुकिंग चॅनलान तूं असले डिफरंट जावन आशिल्ले युनीक जावन आशिल्ले रेसिपीज पुराय तुमकां मेळटा ते देखून म्हगेलें चॅनल लायक कराची शेअर कराची कमेंट कराची आनी सबस्क्रायब कराची आतां कुक्का एळची करीक सुरवेक कुकरां भितर एक 2 सीट काण घेवची आनी ताजी साल काण व्हड आसल्यार सन्न सन्न कुडको करून दवरचे आनी हाका जावका कसो म्हळ्यार मीर फ्रेश मीर म्हळ्यार फ्रेश मीर म्हळ्यार पिट्टी रेडी आमगेले रेडीमेड पिट्टी न्हय मीर कूडले धाडान पिट्टी केल्लेले आनी दाळी एक 3/4 कप दाळी तिंबोन कुकरां भितर शिजोवन रेडी करून दवरका आतां आमगेले कुकय हांगा साल काण कटकोन रेडी जाल्लेलो आसा आतां आमी एळची करया एळची कर बारी इजी आसा मस्त कांय कश्ट ना आतां आमी कटकोन दवरलेले कूक प्लस शिजोवन दवरलेले दाळी आतां हें पुरो ओटू घालया आनी आमी आतां धाडान रेडी करून दवरलेले मिरे तेवे घालचे आनी हाका हळदी पिट्टी मस्ट हाका ते एळची करीक हळदुवे कलर आयला मात्र ताका एक टेस्ट आनी ताका एक चंदाय पळोवच्याक आतां हळदी पिट्टी घालून आतां मीठ घालचें हाका जावका जाल्यार तितलें आनी सान उजार आतां कुक्काक आमगेलें आतां मीठ लागगा न्ही आमी अशी शिजयला ताका सम मीठ आनी ते मिरया पिट्टी लागूका तितलो गी आमी एक मसालो करया एक वळा सोय आनी ताका मस्त तीक न्हय एक 5-6 मिरसांग चिके सुरबूस आसकाय इता म्हळ्यार मीर घाला देखून मागीर ओटू घालतना तीक जाता ते देखून ताका तिखसाणी लायट मायल्ड तिखसाणी जावका जाल्यार तितली मिरसांग घालून एक मसालो न्हयू वांटून घेवचो आतां पळय आमगेले कुक्काक मीठ मीर पुरो हद लायक करून समला तांडून घेतला आतां हो मसालो घालचो हे आतां मस्त पातळ करून चिके दाटीच रंद ही एळची कर म्हळ्यार एळची करी मस्त वेरायटी करताची पणसा करताची केळ्यांची केळ सूर नोट्ट घालून दुदयाची तशी एक एळची करी एक डिफरंट आसा बट भारी लायक जाता तुम पुरो जनान करून पळोवकाय आतां एळची करी रेडी जाली खतखते म्हणून आनी हाका जावका फण्ण एळची करीक फण्ण सम लायक फण्ण पडका तावळ आसची ताजी फ्लेवर म्हळ्यार सुरवे सासम घाल्ले नारलेल तेल यूज करका हाका सासम पटपटेत आसतना जीर घालचें सासम जीरे ओटू पटपटेन जातना हाका एक 2 करबेव घालून पटपट जाले कुडले एळची करी वयरी घालून सोडचें कसो एक फ्लेवर येता पळय सगळे वासरे घमघमची हे फण्णाचें पोरंबोळ येता जाल्यार आमगेली एळची करी काम हांगा एंड जाय न्ही एळची करी कंप्लीट जावका जाल्यार ताका जावका कसो न्ही मेन सोय भाजून घालची ते ताजें हायलायट आतां एक अर्द कप सोय कायली पुडक्यांक घालून सान उज्जारी व्हड उज्ज करून सान उज्जारी लायक कोन्न ब्रावन कोन्न भाजून एळची करी वयर घाल्यार आमगेली एळची करी कंप्लीट जाता ताजें तें कसो म्हणटाचें ते एळची करीचें एक हायलायट जावन आशिल्लें तें सोय पडतरी आसची ताका ताजें एक पोरंबोळ असो एक रुची जावन आशिल्लें कुक्का एळची करी तुम पूरा जन कोन पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनान तूं शेअर कराची नवे विडियोजाचे नोटिफिकेशना खातीर बेल आयकॉन ओतियाची सगळ्यांक नमस्कार थँक्यू फॉर वॉचिंग.